9 A19 मिसाची भेट सुरू जाता. मिसाची भेट सुरू जाता. आमी सगळीं तयार जावया. आमचो यादीक भितर सरता. आमी सगळीं येवकार दिवया. आमचो यादीक भितर सरता. आमी सगळीं येवकार दिवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. ह्या मिसान वांटो घेवन जेजूच्या एकवटान आमचें जिवीत सारच्या. तुमची खाजगी मागणी देसां आसात ती मनान दवरात. आनी जाणी आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा तांचे पासून आमी मागता. बर्थडे, थँक्सगिवींग, गूड हेल्थ फॉर मारियो कॉन्सेसांव ब्रगांजा आनी मेबल फर्नांडीस. आत्मे पासत मिसां आसात. बेसांव, पेकोणी आनी बरी सावथ भलायकी, पॉली, शार्लेट, कॉनी आनी जिनेल. ही सगळीं देसां आतां मनान धरून ह्या पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर्वोदयार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत राज सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकल्यो बागोवन हो आशिर्वाद आमी घेवया. सोर्प दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकळूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकळूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकळूत कोर. आयज आमी सायबीण मायेच्या नांवाचें फेस्त समोरुंकता. तर आमी तिचे कडेन मागया तिणें आमकां सगळें बरेंपण जशे भाशेन देवान तिका कृपा दिवन तिणें सारलें तेच भाशेन आमचेंय जिवीत तेच भाशेन सारच्या. काकूसारा देवा, आमी भोव असूक भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास करतना तिची विणवणेन आमचे उत्सुकतायेंत आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता. सासणाच्या सासणान आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शिंती दिवन आयकुया. भाग्यवंत पावलून करीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणानो, आतां शिकोण दीत आसता तुमच्या जमातीन विशीं हांवें तुमकां वाकाणणी दिना, कित्याक त्यो तुमकां
बरें करचे सुवातेर तुमकां वायट करतात. पयले सुवातेर तुमचे स्वभाव भरता तेन्ना तुमचे मोदें फुटी आसता म्हूण हांवें आयकलां. आनी हें ओगलें उणें करेंशें म्हाका दिसता. तुमचे मोदें कोण शेगुणी ती वळखून येवंक तुमचे मोदें वेगळोचार आसल्यार बरें. तुमी सगळीं एकठांय जमात तेन्ना तुमी कोत्तात तें समयाचेर रात जेवण न्हय. कित्याक तुमी जेवता तेन्ना एक एकलो दुसऱ्याक रावो नासतना आपलें जेवण आदींच जेवन काडटा. हे पोरी कोण उपाशी उरता आनी कोण बेबदो जाता. जेवंक आनी पिवंक तुमची घरां तुमकां नात, वो देवाचे सोबेची बेपरबा तुमी कोत्तात आनी कांयच ना तांकां लोचेक घालूंक सोदतात. हे विशीं हांव तुमकां कितें म्हूण सांगूं, शेबासकी दिवं. हे विशीं म्हज्यान तुमकां शेबासकी दिवंक जायना. सोम्या कडली जी हांवें शिकवण घेतल्या तीच हांवें तुमकां दिली. सोम्या जेजू प्रार्थीन केलो ते राती ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. हे म्हज्या उगडासाक करात. तेच परी जेवण जातोच ताणें पिवन पात घेतलें आनी म्हणलें, हें पिवन पात म्हज्या रोगतान नवो करात. तुमी तांतलें पियेतात तितले पावटी तें म्हज्या उगडासाक करात. कित्याक तुमी हो उंडो खातात आनी हें पिवन पात रांदलें पियेतात तितले पावटी सोमी हे पर्यान तांचें मरण तुमी परगट करतात. देवाचें उतोरें. देवाचे वळखकार आमचो जबाब जावन दी. सोमी हे सोर ताचें मरण परगट करात. आमचो जबाब सोमी हे ताचें मरण परगट करात. येवन आनी भेटोवन येवन तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. ओम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, ओ पोले हांव येतां. जबाब सोमी जेजू हे सोर ताचें मरण परगट करात. तुजे कुशीक हांवें पालो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या गोरटाणाचेर म्हाका फर्मायलेलें आसा. देवा म्हज्या सगल्या म्हज्या काळजान तुज्यो समर्थीच्यो हांव मोग कोत्तां. आमचो जबाब सोमी जेजू हे सोर ताचें मरण परगट करात. सदांच तुजें प्रमोणीकपण व्हडले सोबेत हांव परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणूय सर्वेस्परा. जबाब सोमी जेजू हे सोर ताचें मरण परगट करात. तुजी वाट पळोवन आसात तांकां सगल्यांक तुजें सोवें मेळूंक आनंद आनी संतोश. तुज्या तारुणाक रावतात तीं सगलीं अशें सदांच म्हणूंक पावूं. कितलो व्हडतो आमचो देव. आमचो जबाब सोमी जेजू हे सोर ताचें मरण परगट करात. उद्गाराक उबी रावया. Sorbes porat soy soy,
Sorbes sporak soi soi. Sorbes sporak soi soi. Sorbes sporak soi soi. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. पुताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. Sorbes sporak soi soi. Sorbes sporak soi soi. Sorbes sporak soi soi. Sorbes sporak soi soi. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. लोकांन आयकुचें आसलें तितलें सांगून जातोच जेजू कफारनामान थांब गेलो. कोण एकल्या सोदपोतीचो चाकर ताचे खेरीत अपुरबायेचो वायटान पडून मरणाचे तोंडीर पावलोलो. ताणें जेजूची खबर आयकूतच जुदेवांच्या वडिलांक ताचे शीं धाडले आनी येवन आपल्या चाकराक वायट वाटाय म्हूण मागलें. आनी जेजूशी येवन ते ताचे लागीं प्रार्थून अशें मागताले, तुवें ताचे खातीर हें करूंकूच फावो. तर तो आमच्या लोकांचो मोग करता आनी ताणें आमकां देवस्थान बांदून दिलां. आनी जेजू तांचे बरोबर वचूंक लागलो. आनी तो ताच्या घराशी पावूंक जबर पयस आसलो तेन्ना सोदपोतीन आपल्या इश्टांक ताका अशें सांगूंक ताचेशी धाडलें, सायबा, त्रास घेवं नाका. तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. त्याच पासत हांवूय खाशात तुजेशी येवंक पुरतो न्हय अशें म्हाका दिसलें. एकूतरूच उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्यांच्या हाता खाल आसलेलो एक मनीस आनी म्हजे खाल शिपाय आसात आनी तांतल्या एकाक हांव वच म्हणून जाल्यार तो वेता आनी दुसऱ्याक ये म्हणून जाल्यार तो येता आनी म्हज्या चाकराक अमकें कर म्हणून जाल्यार तो करता. हें आयकून जेजूक अजाप दिसलें आनी परतून आपण फाटल्यान येतल्यांक लोकांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, येदो व्हडलो भावार्थ हांवें इस्रायलांत पर्यंत देखूंक ना. आनी दादलोले ते घरा परत ये जाल्यार बलिकेंत आसलेलो चाकर बरो जालोलो तांकां मेळ्ळो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी ह्या वाचपांनी कितें म्हणून समजता, कितें आयकलां तें तुमी जाणात. पयल्या वाचपान आमी पळयता कशे भाशेन कोरिंताक जेन्ना ते जेजूच्या जेवणांत सांगेच्या जेवणांत वांटो घेताले तेन्ना प्रत्येक जाण आपलें जेवण खाण घेवन आपुणूच आनी आपल्या बरोबर आसलेल्यांकूच ते दिताले. दुसऱ्याची पर्वा करिनासलेले. सगळीं जाणां जेजूच्या जेवणाक पासत आयिल्लीं आसात, पूण थंयसर देवण घेवण ना, आपल्यापणानूच आसा. अशें आमच्यान करूंक जायना. ताका लागून आमी पळयता जेन्ना आमी इगर्जेन येता तेन्ना सगळीं जाणां आमी एकाच जेवणान वांटो घेता
आमी तर प्रत्येकान कितें हाडलेलें जाल्यार आमी गोडेक दुसऱ्यांक दिवंक मातशी फाटीं फुडें जातलें आसलें. पूण हांगसर जेजूच्या जेवणांत आमी सगळीं जाणां भाग घेता. म्हणजे कितें, जेजूच्या जिवितांत तें जेवण पवित्र जाता. आमी सगळीं जाणां आमच्या घरांत मागणें करून जेवण घेता आनी तें करूंकूच जाय, कित्याक देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. कितें तें जेवणांत आसत तें आमकां समजूंक जायना, पूण देव जाणा आनी तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. हो जालो एक मुद्दो. दुसरें म्हणजे जेन्ना आमी तें जेवणांत वांटो घेता तेन्ना आमी सगळीं जाणां जेजूच्या एकवटान जियेता आनी हाका लागून आमी एक कूड जाता. आनी एक कूड जाली तर एकामेकाचो परामर्श आमी सोंपेपणी करूंक जाय. कित्याक तो येना, कित्याक आमी पात खावन जियेता, आपलेपणान जियेता. तर हें असलें पळय आमचें आपलेपण आसा तें आमी सगळें जेजूच्या ताब्यांत करूंक जाय. थंयसर आमकांय पिकोवणी जाय. जशे भशेन शतपतीच्या चाकराचो तो परामर्श करतालो शतपती, त्याच प्रमाणे आमी एकामेकाचो ते परामर्श करूंक जाय. एकामेका पासत आमी मागोंक जाय, तांचे बरेपणा पासत आमी जिवंक जाय. आनी हे भाशेन जेली गेला मागीर देव आमकां खूब भरपूर दीत आसता. आयज आमी सायबीमाईच्या नांवाचें म्हणून हातूंत वर्णन करता, कित्याक इनोसेंट तिसरो ताणें 1683 वर्सा हें फेस्त स्थापन केलें. पोलंडचो राय, ताचें नांव जॉन सिओस्की, तो मुसलमानां कडेन झगडोन तांकां ताणें भायर आयिल्ले. ते ऑस्ट्रिया म्हणटा पळय थंयसर वियेना ताचें कॅपिटल आसा, ते आपल्या ताब्यांत करूंक सोदताले. म्हणून ताणें तांकां धांवडायलें आनी हे भाशेन हें फेस्त स्थापन जालें. पूण कशें तें जालें? मागण्यांतल्यान. सायबीणमाई कडेन सगळीं जाणां मागतालीं आनी तिचें नांव खरेंच पवित्र म्हणून ती म्हणूंक लागली. आनी हे परी सायबीणमाईन तांकां राखली आनी सांबाळली. आमी जाणा कितले फावटी आमी नोमान बरें सांता मारिया म्हणटा तेन्ना आमी जाणो जावंक जाय की सायबीणमाई आमचे पासत पावता, आमकां पावता आनी ती आमकां मदत करता. हांव म्हज्या नवशिश्यांक जेन्ना बेलगांवसान गोंयांत ते रोमारीन चलोन येताले तेन्ना हांव ताका सांगतालो नोमान बरी म्हणीत रावात, कित्याक ही वाट सोंपी दिसता पूण चलतना आमकां तें कठीण लागूंक लागता. चलता चलता जड जायत वता आनी हे भाशेन खूब त्रास जातात, पांयांक फोड येतात. मागीर त्या उनांत बरी झेम पडना, वो केन्नाय बरी पडटाय, पूण खूब कासावीस जाल्लेलें आसता जिवीत. आनी भीक मागून ते येतालेच. म्हणटच तेन्ना ते नोमान बरे सांता मारिया म्हणीत आसलेले आनी ताका लागून ताका सोंपेपणी येवंक जातालें. आनी ती ताका राखताली आनी सांबाळटाली. जेवणे आसता रातचे हिंचुरी न्हिदताले ते रानांत पर्यंत, तो तांकां ती राखताली. आनी आमी जाणा कितले फावटी सायबीणमाईन आमकां राखल्या पळय ती, तो तिचें नांव खरेंच पवित्र. आनी सगळीं जाणां मारिया म्हणून एक नांव दवरतालींच आदली, आनी सगळी सिस्टरी मारिया कितें दुसरें नांव दवरताली. हे भाशेन तिचे सारकी आमी जावंक आमी देवा कडेन मागया. जशे भशेन तिणें तो मनोभव पत्करलो, हांव सर्वेस्पराची चाकर जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे, तेच भाशेन आमचेंय जिवीत सायबीणमाई सारकें जावं. आनी आतां आमचे हात अशें उठेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजूच्या नांवांत रावया. पूण हे नांवांत रावच्या सायबीणमाई आमकां मदत करता. तर ह्या वेळार आमची सगळी मागणी त्या सांग देवा बापा मुखार मांडया आनी आमचें जिवीत ताका सगळें समर्पूया. गीत घेवया. पेज नंबर 32, C10, बाबा भयणी बापाक भेटोवंक. बाबा
जेसू तुझे काळीज मागता आयच्या दिसा आकेशिनी देवा कशी करीस वेगून मोगाल वेगून जिवीत सोडून जेसू तुझे काळीज मागता जेसू मागता कुशीन दिता सगळेच मोशीन बापाक भोगता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हज्या आनी तुमचे बलिदान आनी मागणी सर्व दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या एकल्याच पुताचे आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्परात इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपोदेदार आनी शासनाचे देवा, सोरकाली आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. काय तो निचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनोद शब्दा वरवीं तुवें सगळें रोचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोप करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदोरीत ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें गोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जिवणपण उगडापण केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूत आनी सुमेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेची किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित 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 तोरबराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंचवळगी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचवळगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन गोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उडो घेतलो. तुका देन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच बरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचे भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस तुमच्या पासत देवा रावतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. सोम्या जेजू आमी ओळखता आनी कशी पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येवसोर आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटेर आमी सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा,
आख्खे पृथ्वीचेर विस्तार डोळ्याचे पवित्र सुबेजो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याचणिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दवरलेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काबूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेळिल्ल्या सोमेस्तान तुजे परजून कमळ पळोवंक फाव कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माये संगाती तुजे पोती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत दवरून दूत आनी सर्व करून तुका मानवले आनी ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वोदिदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन. जेजून आमकां शिकयल्लें मागणें आतां आमी ताच्या एकवटान म्हणया पूण म्हणटाना सगळी आमची मागणी देसां आमच्या काळजांत दवरया आनी आतां ताच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान जेजू सगळें म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां टाणेर पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संवस्कार आमकां दी सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जिविस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें नोतलेखता तर आमकां तुजे उदार काकुती सर्व पातकांतली सुटयांचो राखातांतली वाठाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुशीच सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दवरून दितांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यान तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससण्याच्या जिविताक सांबाळून आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांचेर आसाय म्हूण हांव सोप मागतां सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तुवें म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका बँक मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सरशिलो कडसून म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 65 D34 आत्म्या म्हज्या गायन कर. आत्म्या म्हज्या गायन कर कुशल गायन उल्हासन मोची मी तुझी येता म्हजो देव जीवन जेजू भोगेला म्हजो आत्मा विरून गेलो जी म्हजो आयलो जेजू सर्गेचे बापा तुझ्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला
आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलें आंकवार मारीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस ओदीक बरो आमचें जिवीत तुवें सोडयल्ल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोडकार. भाग्यवंत फ्रांसीसच्या वेळार जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सगवणेची बरी खबर परगटून देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर सदोसान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्याक आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पळयत वतम्या सगळें बापाक वाखाणटा. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 227 T56 तुझ्या गोपान माये. Ulo Marta,